युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी आयल्या दाबोळी मतदारसंघात आणि हांगासरल्या तरणाट्यांचे व्ह्यूज आमी जाणून घेतली. तांच्या मनान सध्या कितें चल्लां आणि सरकार घडोवपाक तांचे कितें इंट्रस्ट आसा किंवा सरकारान तांकां कितलें रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय, वेगवेगळे विचार तांच्या मनान सध्या चल्ला आसतले. हे तांचे विचार सरकारा पर्यंत पावोवपाचे आणि तांचेर वेगवेगळे सोल्युशन्स काडपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. तांचे कडेन उलोवया आनी जाणून घेवया तांचे व्ह्यूज. युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन सध्या हांव आसा दाबोळी मतदारसंघान आणि म्हाजे बरोबर आसा हांगासरले कांय तरणाटे. तांचे व्ह्यूज आमी जाणून घेवया. नांव सांग तुजें पयलीं. शुभम नाईक. शुभम, तुका कितें दिसता की सध्या गव्हर्मेंट युथाक कितलें प्राधान्य दिता? ना आता आमचो जो आता रिसेंट गव्हर्मेंट हा तो आमच्या सगळ्या युथांक बरे कामाक बी लायलेले आहा तेणी. तेजे पयलींचे सरकार आसलेले तेणी पयलीं लावूंक नासलेले. आतां आमचे जे सरकार आतां हा ते खूब लोकांक कामाक लायलेले आहा तेंच्यांनी. आनी चडशे पयलीं बेकार आसलेले ते सुद्दां युथांक तेणी आतां कामाक लायलेले आहा. सो आतां चडशे यूथ कोण बेकारूय ना आनी आतां ते फुडें बी ट्राय करता कामाक लावपाक बी. आनी सगल्यांक गव्हर्मेंट जॉब अशें मेळपाक हें ना 100%. सो ते प्रायवेट कंपनीज दिता जॉब्स दिता. म्हाजें नांव बाबुली नायक. आनीक हय, सद्याक पळयत जाल्यार आमकां गोंयान युवा खातीर अश्यो जायत्यो स्किमी आयज रेडी आसा. आनीक म्हाका अशें दिसता की युथान फक्त गव्हर्मेंट जॉबाचेर डिपेंडंट रावप न्हू, तेच्या भायर तेणें आपलो एक स्वताचो स्टार्टअप स्टार्ट करून न्हू खंय तरी मुखार सरपाक जाय. आनी ह्या स्टार्टअपाक एक एनकरेजमेंट म्हणून गव्हर्मेंटान आमकां दिवपाक जाय. आनी हेचो एक एनकरेजमेंट म्हणून गव्हर्मेंटान स्किमी काडलेल्यो आसा. सो आमी आयज पळयता की जायते यूथ एक आपल्या पांयांचेर उबे रावलेले आसा. आनी अशें हे फ्युचर सुद्दां आमकां अशें जायते घडलेले जाय. म्हजें नांव आत्माराम शेटकर. सो जशें की सगळ्यांक खबर आहा आतां युथान कितके प्रॉब्लम फेस करता ते. कामां ना कांय ना बेकार भुरगे बसतात. सो म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान जाल्यार ट्राय केला अशें फॉर यूथ कितें तरी करपा खातीर. म्हाका दिसता जशें आनीक कितें तरी आतां जशें सांगलें आमचे कलिगान कितें प्रायवेट ट्राय करता किंवा स्वताचो बिजनस ट्राय करता जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेल्प करपाचो त्या भुरग्यांक, अशें एनकरेज करपाचें. कित्याक आनी इवन आमचे ते भुरगे पळोवंक गेले आतां प्रायवेट सॅक्टरान जाल्यार म्हाका दिसना हे अशें हे फ्युचर आहा असो. सो तेय मातशी गव्हर्मेंटान पळोवपाचें आनी हेल्प करपाचो युथाक. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा फ्युचर इज इन आमच्या हातीन, युथाच्या हातीन आहा. सो गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाचें हेजेर आनी हेल्प करपाक. आनी गव्हर्मेंटान मातशी एनकरेज करपा जाय भुरग्यांक. सो ते एनकरेजार ते खूब कितें करूंक शकता फुडें. म्हजें नांव तेजस तारी. अशेंच आतां एक एकटा हांव असोच बॅकग्रावंड आयकता की BJP सरकारान अशें युथां खातीर गव्हर्मेंटाचे सुद्दां जॉब दिल्लेले आहा सद्या. इवन प्रायवेट सॅक्टरान सुद्दां तशेंच. सो मुखार सुद्दां तेणेन तशीच जास्तीत जास्त अशें युथांक चडच्यान चड गव्हर्मेंट किंवा प्रायवेट सॅक्टरान सुद्दां कामां करची भुरग्यांची सगळीं. कित्याक आतां कोविडाचे हितून सगल्यांक अशे त्रास जाल्लेले जॉबां खातीर तेज्या खातीर. सो ते करचे ह्या गव्हर्मेंटान. आमकां स्टेबिलिटी आहा की BJP सरकार हो कंप्लीट करतलो अशें म्हणून. सध्या तुमकां कितें दिसता की सध्या युथा फुड्यान सगळ्यांक व्हडलो मेजर प्रॉब्लम यूथ कितें फेस करता? सध्या तर मेजर प्रॉब्लम जॉबाचोच आहा. पूण आतां कितें जालां BJP सरकारान सगळे युथांक आमकां ऑलरेडी लायलेले आहा. पूण हांव कितें मागता की तेंच्यांनी एक आपल्या पांयार एक ओन सेल्फ बिजनस स्टार्ट करपाक जाय. सो आमच्या सरकारान तांकां मातशें हेल्प करपाक जाय एक बिजनस स्टार्ट करपाक. एक धाकटो जाल्यार धाकटो बिजनस स्टार्ट करपाक जाय. खूब प्रॉब्लम आहा. पूण ते मेन म्हटल्यार म्हाका दिसता जॉबूच. कित्याक जेन्ना तुजे कडेन एक जॉब आहा, एक आदार आहा जाल्यार ते म्हाका प्रॉब्लम मागीर तुका फेस करपाक इजी जाता. सिंपल. सो जेन्ना आतां जॉबूच ना तुज्या कडेन, तूं खंयूय वच कांय ना, तुका ऑप्शन ना. तुका इवन प्रायवेट सॅक्टरान वच तुका घेयनात. किंवा तूं मागीर खंय आपलो बिजनस स्टार्ट कर, तुका कितें ना कितें प्रॉब्लम आहा हें आहा. सो मेन इशू तो जॉबाचोच आहा. आनी एज्युकेशन जाल्यार मेळटात नो डावट हितून आमच्या गोंयान. सो मेन
इशू जाल्यार म्हाका दिसता हेजो जॉबाचोच सो दिसता. म्हाका दिसता की गोंयांत सद्याचो युथा मुखार एक व्हडलो प्रश्न तो म्हणल्यार फक्त बेरोजगारी. आनी बेरोजगारीक लागून आयज पळोवंक मेळटा की आमकां जायते गोंयकार गोंय सोडून भायर वयताच, स्पेशली यूथ. ओके, कितें जाता की जेन्ना एक जॉब जेन्ना गोंयान तो मेळना, त्या त्या कॅटेगरीचे जे भुरगे आसता ते त्या लेवलाचे शिकलेले भुरगे आसता, तांकां जेन्ना तो गोंयान तो हें मेळना, आपलो टॅलंट दाखोवपाक खंय तरी मेळना, स्कील दाखोवपाक काय मेळना, तेन्ना तांकां खंय दिसता की आपलो टॅलंट वेस्ट जालोलो आसा. सो ते आपल्या पोटा खातीर भायर वयतात. सो अशें म्हाका अशें दिसता की गोंयकारान, प्रत्येक गोंयकारान, युथान स्पेशली एक आळशापण सोडप हें गरजेचें. मेन आळशापण सोडल्यारूच कितें ना कितें युथा मुखार एक जॉबाचो जो प्रश्न आसा तो ताका सुटावो येतलो. आनीक फक्त आमी गोवोरमेंटाचेर डिपेंडंट रावन अशें म्हणूंक शकना. वी शूड ऑल्सो लूक अपॉन एज अदर ऑल्टरनेटिव्स. आमकां जाता नाल्यार एक बारीक रसामलेटीचो गाडो सुद्दां घातल्यार, आमलेट पावचो गाडो घातल्यार सुद्दां आमच्या पोटाचें युथाचें हें जाता. सो तेजें डेवलपमेंट करून आमकां आनीक कितें एक स्कील आमचो ट्रेंड करून एक वी कॅन एक व्हडले बिजनसमॅन सुद्दां आमी जावपाक शकता. ओके, एंटरप्रेनरशीप शूड बी एनकरेज्ड बाय द गव्हर्मेंट. तशेंच आतां मेन म्हणटा तो जॉबाचोच प्रॉब्लम आसा. इवन आतां तुमी म्हणटले की आतां प्रायवेटान सुद्दां लागता पळय तितली सेक्युरिटी आसना. ओके, सो गव्हर्मेंटान तुका कितें आसा, एटलिस्ट कमी सुद्दां पे आसा जाल्यार इतली सेक्युरिटी तरी आसता. आतां आमच्याच लायनीक पळय, हांव आतां हॉटेलियर, पण आतां आमच्या लायनीक इतली इफेक्ट जाला पण कांय फायदो जाले ना. म्हणजे 15-15 दिसाचो ब्रेक जावं अशें बीन आतां अशे इश्यूज चल्लेले आहा. सो मेजर म्हणटा ते जाता इतले जाता गव्हर्मेंट, कित्याक सांग सेक्युरिटी आहा म्हणून. प्रायवेटान तुका तितलें येना न्ही, सो तेज्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांक अशें तरणाट्यांक अशें दिसता की गव्हर्मेंट जॉब मेळटकच सेक्युरिटी मेळटा कशी. आनी खरें पळोवंक वचत जाल्यार थोडेफार तेंचें खरें आसा हें की गव्हर्मेंट जॉब आसलो की सेक्युर्ड आसा. तो म्हणटा तशें की प्रायवेट जॉबान खूब फावटी ब्रेक मेळटा किंवा कसलेय अनसर्टनिटी आसता आनी गव्हर्मेंट जॉबान ती सेक्युरिटी आसता. पण खूब फावटी आमी पळयलां की आतां जे भुरगे आसात ते गव्हर्मेंटान तांकां हें आसना सरकार घडोवपा खातीर, किंवा आमी जेन्ना तांकां कितें विचारीत सरकारा बद्दल तुमचें कितें ओपिनियन आसा, ते म्हणटा वी आर नॉट इंट्रस्टेड. पण जेन्ना गव्हर्मेंट जॉबाचे येता तेन्ना तांकां खूब इंट्रस्ट आसता. सरकारान किंवा सरकाराचे ते नवीन नवीन फेसीस येता किंवा आमी खंयचो एक कॅन्डिडेट चूज करता तेन्ना तुमकां कितें दिसता की आमच्या युथान तांकां कितले प्रमोट करपाक जाय. कित्याक आतां अशें ना की फक्त पार्टीज पळोवन किंवा कॅन्डिडेट पळोवन अशें भुरग्यांचें उरूंक ना. भुरग्यांक आतां खूब फावटी पळयता कॅम्पेनिंगाक यूज केले वता, कॅम्पेनिंगा खातीर भोंवतात ते आनी मागीर तेंची कामां जातले ह्या आशेचेर, पण खंय तरी जाय बी ना कामां तेंची. सो ह्या हितून तुमकां कितें दिसता की युथान कितले इनवॉल्व जावपाक जाय सरकार घडोवपा खातीर, किंवा खंयचो कॅन्डिडेट येता तेंच्या मुखार तांकां इनवॉल्व करून घेवपा खातीर कितले फुडाकार घेवपाक जाय? आतां युथाचे जाल्यार मेन रोल आसा हितून. युथान BJP म्हणल्यार आतां आमचो सरकार BJP आहा. सो मोस्ट ऑफ द सगळे चडशे कॅन्डिडेट सगळे काम करता, खऱ्यांनी काम करता ते सगळे जाणां. कित्याक आतां BJP जेन्ना येयला गोवान पावरान तेन्नासून खूब भुरगे चडशे कामाक लागला. खूब डेवलपमेंट जाल्लेले आसा, रोड्स सगळ्याक जाल्लेले आहा, फ्लायओवर्स जाल्लेले आहा, हॉस्पिटलां बरी जाल्लेली आहा. आतां आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हे दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यान बरें हॉस्पिटल जाल्लेलें आहा चिकालीम. तेज्या पयलीं कोणीन बांदूंक नासलें तें, खूब दुसरे सरकार बी येयलेले पूण कोणीन बांदूंक नासलें. आनी ह्यो आमचो एक जॉगर्स पार्क सुद्दां सगळ्यान गोवान सगळ्यान सुंदर जॉगर्स पार्क ह्यो आमच्या BJP सरकारान बांदलेलो आहा. आमचे हांगा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमचो लिडर मोविन सरान बांदलेलो आहा. हेज्या पयलीं असलें कांयच करूं नासलेलें हांगा डेवलपमेंट. आतां जेन्ना BJP सरकार येयला, आमचो मोविन सर येयला, तेन्नासून हांगा बरे बरे रोड जाल्लेले आहा, गटर बी जाल्लेले ह्या आहा. सगळ्या डेव्हलपमेंटान तुका कितें दिसता की युथाक युथाचो कितें रोल आहा, युथाचो कितें फायदो आसा हितून सगळे? युथाक आतां जितले यूथ आहा तांकां हांगा वॉकिंगेक तुका बरें पडटा सांजच्या टायमार. मागीर तेंचे आतां ते सपोर्ट बी करता तांकां. मागीर एक हें मेळटा, मिन्स हें करपाक तांकां सपोर्ट करता न्हू, यूथ जे आमचे हाका सपोर्ट करता. सो तांकां कळटा कोण सारको आहा कोण सारको ना, कोणाक जिखोन हाडपाक जाय ते युथांक आमकां सगळ्यांक खबर आहा. पण तुका कितें दिसता ह्या की कॅम्पेनिंगान कितले यूज करून घेतात भुरग्यांक, आनी खरेंच तांचो फायदो जाता हितून कॅम्पेनिंगान की जस्ट तितल्याच पुरते? युथांक आयज पळयल्यार युथांक यूज केलेले वतात मेन म्हणल्यार. पूण दाबोलेचे घेतल्यार युथांक आयज हांगासर जायते युथांक कामाक लायला. म्हाज्या फ्रेंडांक हांव स्पेशली सांगता कित्याक म्हाज्या फ्रेंडांक कोविडा टायमार जेन्ना तेंचो जॉब गेलेलो पळय, स्पेशल तेन्ना तांकां कामाक लायलेले दाबोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLAन. ओके, आनीक दाबोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन युथा खातीर पळयल्यार आयज फुटसाला ग्रावंड रेडी जाता, क्रिकेट स्टेडियम ग्रावंड रेडी जावपाचो, आनीक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम
बोगमालो रेडी जाता. सो युथा खातीर जे आमचे एक मेन नेसेसिटी युथांचे स्पोर्ट्स म्हणल्यार यूथ. ओके, सो ते एक युवांक एक पुशअप दिता. सो म्हाका दिसता की दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या कन्सिडर केल्यार युथां खातीर एक बरी गजाली घडला हांगा. बरें, तुमकां तशें दिसता की हांगासर युथां खातीर खुपूच फॅसिलिटीज किंवा खुपूच ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळा कश्यो? मेळ्ळा ना अशें ना, कित्याक जशें तेणी सांगलें आतां खूब डेवलपमेंट जाला. आतां मेन म्हटल्यार तुका आतां खंयचो यूथ कामाक वयता, घरा येता, तो आतां सांजचो कांय ना खेळप, ते मोबायलार बसतात. की आतां आमच्या कडेन ना अशें ना, आमच्या कडेन हा ग्रावंड आहा, सगळें आहा. सो यूथ एक मोटीव जातात बाबा, कित्याक सगळ्यांक दिसता वचोन खेळपाचें अशें, पूण कोण मागीर घरा बसपाना. तशें तेंच न्हू सिंपल. आनी इवन तुवें म्हटलें पळय जशें पॉलिटिक्सान येना, पॉलिटिक्सान कित्याक ना, कित्याक सगळ्यांक खबर आहा पॉलिटिक्स लोक आतां कितें म्हणटात, डर्टी पॉलिटिक्स जाला म्हणून थंय वयता थंय. कित्याक मागीर भुरगे कितें फुडें सरपाक सोदनात. कितें जालें बाबा तांकां बॅक स्टेप करतात, नाजाल्यार कोण ना कोण फाटीं ओडटात, तशें जाता. पूण भुरग्यांक उमेद आहा पॉलिटिक्सान वचोन. आनी भुरगे इतके आमचे यूथ न्हू इतके हे आहा की दे कॅन चेंज द फ्युचर. सो म्हाका दिसता यूथ खूब करूंक कितें करूंक शकता. आनी तेंच्या हातीन जर पॉलिटिक्स पडलें न्हू जाल्यार शुअर जे आतां म्हणटा पळय आमी करप्शन हें आमी उलयतात खाली, दे हॅव द कॅपेबिलिटी. तेंच्या कडेन खूब कितें जाता पॉलिटिक्साचे फेस चेंज करूंक युथा कडेन जाता. सो इतलें. बरें, तुका थंय दिसता की यूथ हे खरेंच पॉलिटिक्सचो फेस आसा तो चेंज करूं शकता. हाणें सांगलां तशें की अशें म्हणटा की डर्टी पॉलिटिक्स चालू आसा, पण यूथ जर मुखार आयले, आमी आतां अशें म्हणून जर डर्टी पॉलिटिक्स चल्लां, आमी वचिना फुडें अशें म्हणून जर आमी फाटीं रावलीं जाल्यार म्हाका दिसता यूथ कांय चेंजूच करूंक शकचे ना. हय ना, आतां तुमी तशें म्हणटाले पळय की खऱ्यांनीच अशें कॅम्पेनिंग बीन हेका युथांक बीन यूज करता. यूज करता ओके, पण तेंची तशें म्हाका जाल्यार दिसता की तेंची कामांवूय जाल्लेली आसा. ह्यान फुडें म्हणल्यार हांव म्हाजेच फ्रेंड सर्कलांचे पळयता, आमचे MLA धर, आमचे कावन्सिलर धर, म्हणजे अशें उगी बसलेले नात. इफ तांकां यूज करता सुद्दां तितल्या कामाक जाल्यार तेंची ती कामां जाल्लेली सुद्दां आहा अशें हांवें तरी आयकलेलें आहा. सो म्हाका दिसता अशें ओके अशें हितून सुद्दां म्हणून. आनी माझ्या बरोबर हांगासर आशिल्ले दाबोळेचे कांय तरणाटे आनी तांचे व्ह्यूज आमी जाणून घेतले आनी खरेंच तांचे कडेन उलयतना खूब बरें दिसलें की जाणून येता की खरेंच हांगा खुबशी उदरगत जाला आनी युथां खातीर हांगासर खुबशे ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, खुबशे फॅसिलिटीज हांगासर केल्ल्यो आसा. ताका लागून ते सद्याच्या आमदाराचेरूय खूश आसा आनी सद्याच्या सरकाराचेरूय बरेच खूश आसात. यूथ जे आमचे फ्युचर आसा आनी ते बरो फ्युचर आमकां घडोवन दिवं शकता, तांचे बरोबर म्हाजे भासाभास हांगा चालू आसा आनी म्हाजे बरोबर हांगासर कांय तरणाटे आसा, तांचे व्ह्यूज आमी विचारून घेवया. म्हाका सांग, नांव सांग तुजें पयलीं. म्हजें नांव विनीत सावंत. म्हजें नांव कोमल. पल्लवी राव. ओके विनीत, म्हाका सांग की सद्या तुका कितें दिसता की भुरग्यांचे तरणाट्यांचे इनवॉल्वमेंट गव्हर्मेंटान कितले आसपाक जाय? फक्त कॅम्पेनिंग पुरते किंवा गव्हर्मेंट जॉब्स पुरतेच आसपाक जाय की तेजे शिवाय सुद्दां कितें आसपाक जाय? म्हाजे हिसपान तरणाट्यांनी चड आतां सोशल वर्कान सुद्दां तेंच्यांनी पार्टिसिपेट करपाक जाय. बी इट रादर गव्हर्मेंट आसूं नाल्यार आनी कोणूय असलें चलता. ऑर्गनायजेशन सुद्दां आसा, JCI आसा, मागीर रोटरी क्लब जाले. म्हाका दिसता जितलो तूं सोशल सर्विसान वयता न्हू तितलो तुका तुका एक इन्फ्लुअन्स करपाक तुजी एक स्कील डेवलप जाता. सो स्कील डेवलपमेंटान खातीर म्हाजे दिसपान तरणाट्या भुरग्यांक खेतूनय आसूं, मागीर ते पॉलिटिक्स ते जाता नाल्यार एनी सोशल वर्क बी तशें कितें आसा तेतून पार्टिसिपेट करपाक जाय. ओके, म्हाका सांगा की यूथ जे म्हणटा ते आतां सद्या फुडारपण खंय तरी घेता. तो म्हणटा तसो सोशल वर्कान किंवा आनी कसले इश्यूज ते हँडल करपाक वता. पण आतां तुमी खूब फावट पळयलां आसलें खुबशे MLAs आसा की ते तेंची एज जाली तरी पूण ते पॉलिटिक्स सोडपाक पळयना आनी फाटले जी पिढी आसा, नवीन जे भुरगे आसा तांकां मुखार येवपाक दिना. सो अशा वेळार तुका कितें दिसता तांच्यांनी कितें करपाक जाय कशें? तेंच्यांनी एक्चुली जी स्पेशली गर्ल चायल्ड्स आसा तांकां सगल्यांक शिकोवपाक जाय की लायक कशें तेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय. तेंचे पॉयंट्स तांकां एक्सप्लेन करपाक जाय की बाबा तेंचे फ्युचर कशें डेवलप करूं शकता, स्किल्स कशें डेवलप करूं शकता. इफ सपोज सगळीं जाणां जॉब्स म्हणटा, इट्स नॉट पॉसिबल की सगल्यांक गव्हर्मेंट जॉब्स मेळूं शकता. सो स्कील डेवलपमेंट इज द मस्ट जाला. सो ते मातशें तेचेर फोकस करपाक जाय गव्हर्मेंटान आमच्या. देन आमी सपोज कॉलेजीची भुरगीं आसा सो तांकांय थंयसर मातशें एड्युकेट करपाक जाय रिगार्डींग ऑल दोज थिंग्स लायक कितें कितें आसता, कशें कितें करपाक जाय तें सगळें शिकोवपाक जाय. ओके, पण आता तुका विचारलें हांवें की आतां जे आदले आमदार आसात जे कितलेशींच वर्सां आतां आमदारकीचे हेजेर आसात पोस्टाचेर आनी ते कशें डिझायन जावपाक पळयना, नवीन तरणाट्यांक फुडें येवपाक दिना, तांच्यांनी कितें करपाक जाय अशें तुका दिसता? तांच्यांनी अशेंच चलोवपाचें की नवीन तरणाट्यांक फुडें हाडपाक जाय?
तेंच्यांनी एक्चुली फुडें हाडपाक जाय. दे शूड रिजायन फ्रॉम देयर पोस्ट अशें म्हाका जाल्यार दिसता. बिकॉज तेंचे थिंकींग मातशें वेगळें जाता. वेरेज न्यू यूथ्स आसा तेंचें थिंकींग वेगळें जाता. एंड प्रेझंट टायमान जे यूथ्स आसात तेंची मेंटेलिटी कशी आसा, तेंचे मायंडसेट कशें आसा, तेंचे पॉयंट्स कितें आसात ते जाणून घेवप चड म्हत्वाचें आसा. वेरेज तेंचे ओल्ड टायम्साचे थिंकिंग्स मातशे फाटीं दवरपाक जाय अशें जाल्यार म्हाका दिसता. ओके, म्हाका सांग की आतांच्या सरकारान तुका कितें दिसता चली भुरगीं किंवा चलयो जे यूथ आसा ते कितले सेक्युअर्ड आसा आतां सद्या आणि तांच्या खातीर कितें आसपाक जाय? हांव लायक आय कॅन से दॅट चली खातीर म्हणल्यार आतां जे गव्हर्मेंट आसा ती मातशें म्हणल्यार गर्ल्सां लागून मातशें हें करपाक जाय. बिकॉज ट्रान्सपोर्टेशन मागीर कितेंय आसूं कॉलेजान ट्रान्सपोर्टेशनाचें आतां गव्हर्मेंटान नवें तें स्कीम केला DJ स्कीम बीन. तितून आमकां फिसाचें कन्सेशन मेळटा. 10% कितें गव्हर्मेंट पे करता, बाकीचें आमी उरलेलें आमी पे करपाचो आहा. मागीर टॉयलेटान बीन आसता पळय ते सॅनिटरी पॅड्सा लागून ते मातशें हें करपा जाय, सिस्टमॅटीक करपा जाय. आनी चडशें म्हणल्यार जेई मशीन हाडटा आमी ते मातशें डिस्ट्रॉय जाता. सो ते एक बरेंपण म्हणून आमकां एक गर्ल्सां लागून एक ते एक सिस्टम दवरपाक जाय म्हणून हांव मागतां. ओके, तुका कितें दिसता गर्ल्सांचो किंवा बायलांक कितले गव्हर्मेंटान आरक्षण दितात किंवा कितले आसपाक जाय? किंवा चडशे आमी बायलो पळयच ना आमच्या हितून एसेंब्लीन. सो तुका कितें दिसता की तुका खंय तरी कमी जायना जाल्यार कशें दिसना? हय दिसता. कित्याक तोच तर पॉयंट आसा की लायक कोण फुडेंच सरपाक पळयना, लोक फुडेंच सरना. दे आसा ते लायक आसा तशेंच चलोनी म्हणटा. लोक आपूण जावन फुडाकारूच घेवपाक सोदना. सो ते एक करपाक जाय गव्हर्मेंटान की लायक तेंच्यांनी एक आपल्या सायडीच्यान इनिशिएटीव घेवपाक जाय की लायक वुमन एम्पावरमेंट करपाक जाय. लायक गर्ल्सांक कितें आहा ते प्रेशरायज करपाक जाय, मातशें शिकोवपाक जाय किंवा तेंच्यांनी कित्याक फुडें सरपाक जाय. तेंकां मोटोच खबर ना, सो कोण फुडेंच सरपाक सोदना. सो तो मातसो एक मोटो तेंच्यांनी हायलायट करपाक जाय गरज कित्याक आसा ती. सो आपुणूच लोक मागीर भायर सरतले. ओके, म्हाका सांग की तरणाट्यांचे इनवॉल्वमेंट जे आमी पळयतात की चडशे आसत ना. आमी सदांच पळयतात तांकां कॅम्पेनींग करतना किंवा अशेंच कोणा बरोबर तरी भोंवतात आपले पॉलिटिशियन बरोबर. पण अशा वेळाचेर तुका कितें दिसता कितपत तांचें इनवॉल्वमेंट गव्हर्मेंटान आसा किंवा आसपाक जाय आशिल्लें कशें? म्हाज्या हिसपान कितें तुमच्या आतां पळय आमी आतां तरणाटे भुरगे जशें म्हटलें सो आमचे कडेन कितलेशेच आयडियाज आसता कितें करपाक. आनी अशें ना की आमचे कडेन रिसोर्सीस ना, आमी तो एक फर्स्ट स्टेप घेयना. सो म्हाज्या हिसपान कशें आसपाक जाय की प्रत्येक कोण आसूं कसलें कितें आसलें लायक आमकां सपोर्ट मेळपाक जाय तसो. जर आमकां एक स्केलार एक आमकां जर इव्हेंट बी करपाक जाय जाल्यार आमकां कितें आमकां जरी आयडिया जरी आसली पण आमचे कडेन थोडे रिसोर्सीस नसता जे एक्सपिरियन्स म्हणून म्हण मागीर फायनान्शियली रिसोर्स म्हणून म्हण ते आमचे कडेन नसता एट दीस स्टेज आमी यूथ म्हटलें काय. सो आमकां तेज्या खातीर मातशें खंय तरी एक मे बी एक आमकां ते सपोर्ट दिवपाक जाय तेंच्यांनी. कित्याक आतां फायनान्स म्हटलें जाल्यार कसलो इव्हेंट केलो ताका फायनान्स जाय कळ्ळें न्ही. सो तेज्या खातीर आमकां खंयसून तरी एक सपोर्ट मेळपाक जाय फॉर आनी त्या आयडियाक घडोवन हाडपाक तेंच्यांनी म्हाजे हिसपान प्रयत्न करपाक जाय. चलयां खातीर तुका कितें दिसता की आनी कितें आसपाक जाय, कसल्यो येवजणी आसपाक जाय किंवा आतां आमी खुबशे पळयला की गव्हर्मेंटान स्किम्स काडल्या पण चडश्यो त्यो चलयां पर्यंत पावयना. पण ह्यो ज्यो काडिल्ल्यो स्किम्स आसा त्यो खरेंच चलये भुरग्याक इम्पॉर्टंट आसा की कितें तरी बदल आसपाक जाय? कित्याक आतां तुमी यूथ तुमचे कडेन नवीन आयडियाज आसा. सो त्या संदर्भान तुका कितें दिसता की गव्हर्मेंटान कितें स्किम्स घेवपाक जाय चलये भुरग्यां खातीर? एज पर माय नॉलेज लायक स्किम्स आसा बट समवेर जी भुरगीं कॉलेज लेवलाचेर आसा तेंचे खातीर मातशें आनी कितें डेवलपमेंट जावपाक जाय. लायक खुबशीं भुरगीं लायक फर्स्ट इयर करता देन सोडून दितात सेंग दॅट आमचे कडेन जमना कन्सेशनाक फिजा खातीर. सो तेंगे मातशें कन्सेशन बीन कितें दवरपाक जाय स्पेशली फॉर गर्ल चायल्ड कोणा कडेन जायना तितले फीज भरपाक. सो ते एक मातशें पळोवपाक जाय न्ही सगळे गव्हर्मेंटान. ओके, तुका कितें दिसता? आतां सांगपाक गेल्यार ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज कोण कोण पयसून येता काणकोण केपें थंयसून कॉलेजा येता तेमी मातशें फी आतां ट्रान्सपोर्ट गव्हर्मेंटान आतां स्कीम केला की भुरग्यांक कॉलेजाक कन्सेशन दिवपाक जाय म्हणून. सो कन्सेशन तें मेळटा ना म्हणून न्हू. हांवूय एक स्टुडंट, हांवूय इंजिनियरींग करता, म्हाका लास्ट इयर कन्सेशन मेळ्ळो आसा ना म्हणून न्हू. 10% ऑफ कन्सेशन मेळ्ळो आसा फ्रॉम गव्हर्मेंट. पण ट्रान्सपोर्टेशनाक मातशें फाटीं फुडें जातालें पण तेय आतां प्रॉब्लम सॉल्व जाला. ट्रान्सपोर्टेशन सुद्दां आमकां मेळटा ना म्हणून न्हू. आतां कदंबा इलेक्ट्रीक बस जाला सगळें जाला. सो आय एम रियली हॅपी फॉर दॅट्स इट. बरें, म्हाका सांग की तुका कितें दिसता की आतां जी गव्हर्मेंटान वेगवेगळ्यो चलये भुरग्यां खातीर पॉलिसीज केला स्किम्स केला तो कितपत तांकां युजफूल आसा कश्यो?
सी आमच्या गव्हर्मेंटान केला हांव ना अशें म्हणना बट कशें आसता खबर आहा केन्ना केन्ना जे स्मॉल टावन्स बी आसता पळय तांकां तें पावप पॉसिबल जायना सो म्हाका दिसता न्हू तेजेर मातशें फोकस करपाचें आतां आमच्या गव्हर्मेंटान आमी पळयलां की स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काडला सो तशेंच कितें बायलां खातीर केलें न्ही स्मॉल ग्रुप्स आतां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात ना म्हणना बट तितून कशें आसा खबर ते कंप्लिटली सगळ्या बायलांक एनकरेज जायना धाकटी ग्रुप्स करता बायलां आपलो आनी ते मागीर तितल्यांकूच पावता आतां तूं एक लोकॅलिटीन करता जाल्यार आय फील की ते सगळ्यांक पावपाक जाय नॉट ओन्ली टू वन पर्सन सो तेजेर अशेंच न्ही स्मॉल कमिटीज बी अशें केले न्ही जे स्पेशली आमच्या बायलांचेर फोकस करता देन म्हाका दिसता तें मातशें बरें जातलें तेजेर पण युथा खातीर कितें आसा म्हणटा स्किम्स तूं आनी तो कितपत पावतात युथा खातीर म्हटल्यार आतां स्किम्स आसा ना म्हणना बट म्हाका दिसता आनी आसपाक जाय बिकॉज just having some skill development or something like that is not enough for youth. Now if I go to see now, one problem which we have is unemployment in our society, but due to that one thing there are many problems that are arising. Now we can say mental health, depression, suicides and all these things have also increased. So for that, if there is some counseling sessions and installed, if we install an counseling cell in colleges when when they gauge the education, that time if they are given these counseling sessions now, in case if you do not get job, you are not being hired, don't get discouraged and start something of your own, go for some other way. There are many options in our society. रायट की आतां सरकारान युथाचें रिप्रेझेंटेशन कितलें आसपाक जाय पळय कितलें आसा कशें So how it becomes ना youth representation ना अशें ना आसा आतां आमचे youth actually interest घेतात but that is somewhere like if you go to see 30%, 40%, so I feel it should be equal. 50%, 50% it has to be, and not only youth. If we go to see, we say youth, then it includes even the males and the females. But I feel women also should be given that that reservations. आता आसात 1, 2, 3 सीट्स आसा बट आय फील एक 5-6 तरी आसपाकूच जाय 1-2 जाणांक दिवंक एक लोकॅलिटीन ओके यू आर फेवरिंग वन पर्टिक्युलर पर्सन गिव एनकरेजमेंट टू अदर्स ऑल्सो. पण आता सध्या आमी पळयतात की चडशे फॅमिलींतलेच लोकांक टिकेट दिली वता आनी तांकांच म्हणजे तांच्याच लोकांक चडशे फुडें काडटात सो ह्या हितून तुमकां युथांक कितें दिसता की फॅमिली राज आसपाक जाय की खरेंच जे खरेंच डिजर्वींग आसा तांकां दिवपाक जाय सीट्स See, if we go to see now, we are in Dabolim. So, as possibly these elections, whatever the list has come, we do not see in our constituency at least, it is not there. But yeah, in other constituencies, there are. But I feel it may be given, but if the candidate has that caliber, if he does not have, then that should be given a second thought. Because to run a state like Goa, we actually require the caliber and the potential. So if the youth has the caliber and the potential, well and good. If the youth does not have the, other age people, like if you go in till 40, we say it's youth. We consider till 40, we consider it as youth. But even after that, the person, what I feel is the person should have the caliber and the potential to run a state or a constituency. If he does not, then ओके माझ्या बरोबर हांगासर कांय आनीक तरणाटे आसा तांचे विचार आमी जाणून घेवया सद्या तुका कितें दिसता की मेजर प्रॉब्लम यूथ कितें फेस करता कशें jobs. Like some youths, smaller youths don't have any playgrounds to play. They are playing on the beach. So तांकां लागून like football ground आसपा जायो like park. This is the joggers park बरो केला. तरणाटे खेळटा हिंगात like old people तांकांय बरो आसा like jogging करपा walking करपा. So it's good. एक्चुअली आतां एम्प्लॉयमेंट कार्ड बी केलो आहा न्हू एक्चुअली ते हितू पयलीं चोवपा जाय न्हू तेमी लायक एम्प्लॉयमेंट कार्ड केलो आहा कोण कितू लायक बॅकग्रावंड चोवपा जाय कोण तेंकां पयलीं अप्लाय करपा जाय सो कोण लायक कोण पयशे बी चड आहाय तेंकां ते मुखार सोताय सो तितू मातशें दिवपा जाय लायक हाव दे कॅन लायक सॉल्व दॅट इशू. ओके पण हरशी गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान तुका कितें दिसता तूं म्हणटालो म्हाका पयलींच सांगतलो की आपल्या पॉलिटिक्सान कांयच इंट्रस्ट ना पण फाल्यां जर गव्हर्मेंट जॉब तुका आयलो तूं करतलो नो गव्हर्मेंट जॉबूय नाका सिरियसली ओके हांगासर आमकां एक एक्सक्लुझीव भुरगो मेळ्ळा जो म्हणटा की आपल्याक गव्हर्मेंट जॉब नाका खंय पॉलिटिक्सानूय इंट्रस्ट ना आनी गव्हर्मेंट जॉबूय नाका खंय ताका तो म्हणटा तसो ताका गव्हर्मेंट जॉब नाका म्हणटा आनी खरें पळोवपाक वचत जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक मेळोय ना
हय तें सारकें. ओके पण ताजेर तुका कितें दिसता गव्हर्मेंटान कितें करचें कशें गव्हर्मेंटान लायक रायट नाव लायक सगळे भायले आतां म्हणजे गोंयचे खबर कळ्ळ्यार गोंयांत सगळे चड करून गव्हर्मेंट जॉबात भायले लोक आसा आनी आमचे तरणाटे सगळे भायर या बोटीर या थिंग या सगळे इजी मनी आमचो गोंय सोडून ते भायर वयताय आनी गोंयांत दुसरो लोक येवन रावता सो तेच गोंयांत लोकांनी तुमी तरणाट्याक सांगिल्लें न्हू हें बुस्टअप केलो की आमच्या गोंयांत आमकां काम मेळटलें जाल्यार सगळें मेळटलें जाल्यार आमचे गोंयकार खंय वचपाचें ना न्हू. सो म्हाका दिसता हो खरेंच खूब बरो इशू ताणें रेज केला की ते म्हणटा की गोंयकारांक हांगासर काम मेळना भायले लोक येवन हांगा काम करता आनी हांगासरले तरणाटे आहा ते भायर वचून काम करता पण खंय तरी तुका दिसना की आमी जेन्ना आमचो कॅन्डिडेट आमी वेंचून हाडटा तेन्ना आमीच ताका सिलेक्ट करतात मागीर आमी बोवाळ घालतात की ना हो सारको काम करिना किंवा बरें हें करिना पण जेन्ना वेंचणुके जाता आमीच तांच्या बरोबर भोंवतात किंवा तरणाटे तांच्या बरोबर भोंवतात तांकांच प्रमोट करतात पण मागीर खंय तरी इलेक्शन जातकच तांचो कांय यूज करून घेयनात म्हणजे तरणाट्यांचो कांयच रोल आसना मागीर तेच तरणाट्या आतां जॉब आसना कांय ना आतां पब्लीक MLA जावं कोणू जावं सगळे येयले लायक पब्लीक तरणाट्यांक पयशे दिले तेंचे बरोबर वयताय तो तांचो डेली जॉब सद्याक आताक लागून मागीर आतां कोण MLA लोक येयलो ते तांकां कांय पळोवंक गेलना ते पयशे घेवच्या खातीर ते विचारपाचें न्हू सर हांव तुज्या वाट्यार तुका सपोर्ट करता म्हजी फॅमिली आसा आमी तुका सपोर्ट करतली फाल्यां आमकां कितें आमकां आमचें कितें बरें कर आमकां युथाक कितें बरें कर आमकां जॉबाक लागून कितें कर ते कोण कांय करना सगळे वयते पयशाक लागून पयशे घेता आनी ते मागीर तो MLA कितें म्हूण करतलो ते कोण विचारतो जाल्यार कितें करतलो न्हू कांय विचारिना तुमी वचोन ताका प्रश्न आमी ताका निवडून हाडटा आमी जाल्यार वचोन सांगना ताका तो कितें म्हूण करतलो. युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन आज आमी आशिल्ली दाबोळी मतदारसंघान आनी हांगासरल्या तरणाट्यांचे मत आमी जाणून घेतले तांचे विचार आमी जाणून घेतले खंय तरी युथाक आमी खंय तरी आडनदर करता तांचे मतां आमी आमच्या गव्हर्मेंटान फॉर्मेशनान आमी खंय तरी सायडीक दवरतात पण अशें घडचें न्हय तांचे विचार तितलेच मुखार हाडचे आनी तितलेच तांकां प्राधान्य दिवचें हेच सांगून आयचो भाग आमी हांगाच सोंपयतात. पळयत रावात युवा स्पंदन, पळयत रावात गोमंतक TV.